Papat विश्वास मोगून सारता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. पापात विश्वास मोगून सारता, सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून, तांची भक्ती आपली करून, जेसू वरवीं तुका पोसून, जेसू वरवीं जिवीत सोडून, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. पापात विश्वास मोगून सारता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. पापात विश्वास मोगून सारता. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीत. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. गोर्गोन्यो पेरेरा आनी एमा सिक्वेरा आपल्या लग्नाच्या दिसाक 30 वर्सां तांच्या लग्नाक भरतात. देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या मारियानो मिस्किता ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. इनो आनी डेलिया कायादो आपल्या लग्नाची 40 वर्सां मनयतात. ऑर्लांडो आनी जेनवी नोरोना 34 वर्सां आपल्या लग्नाची मनयतात. आनी कार्तिक आनी निकोल आयज आपल्या लग्नाचे पयले वर्स मनयतात. देवान ह्या गोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत आमी मागुया. विक्टोरिया वालीस आयज आपली नी सर्जरी करता, आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत उबारुया. जी कोण बरी नात आनी हॉस्पिटलांनी सर्जरी करतात तांचे पासत दोतोरां पासत आमी मागुया. आनी हेर दुसरी आमची मागणी आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत देवा मुखार उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या 6व्या सातळ्यान आमी भितर सरल्या आनी केरीत भाशेन पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी तयार करता. आनीक जेजूची भासावणी पवित्र आत्मो आमचेर पाठयतलो म्हूण हे भासावणेचेर धरून आमी पवित्र आत्म्याची शिकवण आनीकूय घेवंक प्रयत्न करता. जायते फावटी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आमी उक्तीं रावंक ना. पवित्र आत्म्याचे देणे देव आमकां दिता तेन्ना ते आमी उक्त्या मनान घेवंक ना. आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्यां वो जायते फावटी पवित्र आत्मा सुचयता ताचेर आमी आड गेल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बो काकलुत्सारा देवा, पास्कांचो गूट समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडूंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्रोआसा तावन तारवार बसून आमी नीट सामोत्रासियेक गेल्यांव आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपीक पावल्यांव. हें मासेडोनिया प्रांतांचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशीं गेल्यांव, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्यांव आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्यांव. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नोंगरांतली लिडिया पावलू सांगतालो. लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खोरी भोगतीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो ती दोंडो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव कोरेपणीन सोम्याचेर विस्वास ठेवतां म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात. आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. परतून म्हणयात, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं, घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोग संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करून तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जिवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलो तो शारोती, म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो न जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच
हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हाका तुका क्रिस्ता. पवित्र आत्मो साक्षी दिवप, दुमाळो सोंसप. भाव भयणीनो, हीं उतरां आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या तोंडांतलीं आयकता. आनी जेजू कितें भाशेन आपल्या वेंचून काडलेल्यांक हीं उतरां पयलींच सांगून एक घोटाय दिवपा सारकें एक उतर कशें दिता. आनी फुडेंच तुमकां सांगून दवरता. हें जेजून सांगलां. कित्याक? तयारी जावचे पासत. हें बेश्टें प्रेडिक्शन करपाक जाय म्हण न्हू, वो मागीर हांवें तुमकां सांगलोलें अशें जालें अशें सांगपाक न्हय, पूण तांची तयारी करपाक. आयज आमी क्रिस्ती पोरजा आमी कितली तयार आसांव गाय. आमकां दुमाळ्याची तयारी न्हय, पूण जेजूची साक्षी दिवपाची तयारी करपाक आपयल्या. आनी जेजूची साक्षी दिता आसतना आमकां दोन वस्तू. एक, पवित्र आत्मो तुमचे बराबर आसा आनी हो आत्मो स्वताचो आत्मो. तर स्वताचो आत्मो आमचे सवें जरी तर ना जाल्यार आमच्यान जेजूक साक्षी दिवपाक जायना. पूण जेजूक साक्षी आमी दितल्यो जाल्यार आमचे सवें जो पवित्र आत्मो, स्वताचो आत्मो देवान आमकां पाठयला, ताका आमी आमच्या जिविताचो जबाब आनी आमच्या भावार्थाचो जबाब दिवपाक गरज. आनी जेन्ना आमच्या जिविताचो जबाब आमी ताका दिता म्हणजे आमी संवसारान जें जिवीत जियेता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे, जेजूच्या उतरा प्रमाणे आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे आमी जियेता. आनी साक्षी दिवप म्हणल्यार आमी आमचेर जें वायट येतलें, जेजूचे साक्षीदार कशें तें भोगूंक आनी ताचेर जैत व्हरूंक तयार आसा. हें करूंक आमकां तो फावो तितलें बळ दितलो, हो स्वताचो आत्मो आमकां बळ दितलो म्हूण जेजून आदी फुडें सांगून दवरला. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना दुमाळोय आसा. दुमाळो घडये आमचें जिवीत जियेता आसतना, ह्या संवसारान आमी जिवीत जियेता, तर ह्या संवसाराचें जिवीत जिवंक आमकां दुमाळो मेळपाक शकता. तेच बरोबर आमच्या आत्म्यांक दुमाळो मेळपाक शकता. आत्म्याचो दुमाळो म्हणल्यार आमकां दिसाच्या दिसाक आमच्यो ताळण्यो आसात आनी त्यो ताळण्यो आमकां केन्ना कश्योच सोडिनात. जायते फावटी ह्या ताळण्याचेर आड झूज मांडून आमी जैतिवंत जाता, जाल्यार जायते फावटी ह्योच ताळण्यो परतून परतून आमकां सतायतात आनी जायते फावटी आमकां खाला उडयतात. म्हणटच दोनूय वाटेचो दुमाळो, ताचेर आमी आड वचून जैत जरी तर मेळयतल्या जाल्यार पयले सुवातेर ताका फुडो करपाक गरज. मागीर पावलू ह्या असल्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करता तो आमकां दिसती पडटा. आनी ह्या पासत जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आनी जेजूक परगटूंक एका गांवांतावन दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्यातावन तिसऱ्या गांवांत जेन्ना तो भोंवडी करता तेन्ना ताचेर आड उलोवपी जायते, ताचेर बोगलांटां घालपी जायते, ताच्यो खबरो करपी जायते. तातूंत एक वस्त ताचे विशीं जे उलयताले ते म्हणटाले पावलू बायलांचेर आड. आनी भोव करून बायलांच्या मनान घडये भाशेन हें वायट घालतालें की पावलू एक दादलो कसो तो बायलांचेर आड, बायलांचो वावर तो मानून घेना पवित्र सभेन. पूण जेन्ना आयच्या शुभ वर्तमान आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता ही लिडिया नांवाची वस्तरी, ती बीन एक लुकटाचो धंदो करपी. आनी पावलू आपल्याय जिवितान आपल्या उदारपसणाक असलोच लुकटाचो धंदो करपी. जेन्ना तिका पवित्र स्नान दिलें तेन्ना खरी भोक्तीन जेजूची म्हणून तिणें तांचे लागीं मागलें, शिसां लागीं मागलें, तुमी आमगेर येवन रावात. आनी जशें जेजून सांगलेलें, खंयच्याय गांवांत तुमी भितर सरशात आनी कोणूय तुमकां येवकार दिता जाल्यार तुमी तांगेर रावून तुमकां वाडटा तें जेवचें. त्या जाग्या वेले भायर सरप पासून तुमी एकाच घरान रावचें. आनी ही आज्ञा पाडून पावलू आनी ताचे सांगाती लिडिया हिच्या घरान रावले आनी तिणें तांचो परामोस केलो. आनी ही साक्षी दिवंक, जेजूची साक्षी दिवंक जो वावर ते करताले, ह्या वावरान तिणें आपले हात बोट घातले.
तर भाव भयणीनो, आमकां आमचो वावर करूंक व जेजूक साक्षी दिवंक आमी मुखार सरता जाल्यार त्या त्या वेळार त्या त्या जाग्यार जें जें कितें गरजेचें आसा तें आमकां जेजू पाठयतलोच, तें आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यान मेळटलेंच. तेच बरोबर दुमाळोय आसतलो जशें जेजून सांगून दवरलेलें आसा. जाल्यार हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत आमी कितें करूंक तयार आसा? जेजूचे साक्षी जावंक आमी तयार आसा. जेजू पासत साक्षी दिता आसतना आमी दुमाळो ह्या वाटेन त्या वाटेन आमकां येयत जाल्यार थिराय सांबाळपाक गरज आसा आमच्या वावरान. हो वावर घडी आमचे फिरगोजेचो वावर, हो वावर घडी दोतोन शिकोवपाचो वावर, हो घडी वावर आमच्या तरणाट्यांच्या जम्यान रावून हो वावर करपाचो. ओ सादी धाकटीं भुरगीं कशीं वेदीची सेवा करपाची. वो आमचे फिरगोजेन आनीक दुसरीं हेर खातीं आसात जांचे वरवीं आमी जेजूचे साक्षी जावंक आमकां एक सयेग आसा. जायते पावटी आमकां आपोवणें येता, यो भितर सर, ह्या जम्यान जॉयन जाव. तयार आसा काय आमी तेंच म्हणटा आमकां टायम खंय आसा? म्हणल्यार आमच्या आत्म्याचेर जें आक्रमण चलता तें आमी मानून घेता. देव जर आमकां नाडटा आमी इगर्जेच्या वावरांतलीं पयस रावता, जेजूच्या वावरांतलीं पयस रावता. वो जायते पावटी वावराक हात घातला जाल्यार थोडे पावटी कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार आमी रोखडींच फाटीं सरता, आनीक नाका. ह्यो सगल्यो ताळण्यो भाव भयणीनो आमी समजून घेवपाक आनीक जेजू आमकां स्वताचो आत्मो दिता ताका उक्ती रावंक आमकां आयज उलो. तरीच कृपा आमकां मागुया, आमी हें जेजूचें आपोवणें मानून घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक उक्ती रावंक आनी हे भाशेन जेजूचे खरे साक्षीदार जावन आमी साक्षीदारांचो मुकूट जोडूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालता त्या उगड्यान, कितें घालता तें काशी, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें प्रिती दवरता, म्हजो आत्मो आनी सर्वेस्परा वाचता तुझ्या उदारपणान तूं आमकां आपल्या तोंडां तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान करता आमकां भितरचो वांडो सुटता. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखोवचो सर तुका भेटयता. दाखवलेन दिलान मनशाच्या वावरान करता म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशें सर्गीचो तो उचारा व्हरतो उप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी व्हरत्या दोबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान, सर्गी तुका
सर्वेस्पराचे नावे येता तपासून उत्सर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर घटुया. सुम्या जेसू आमी हो उंडो करता आनी एका शिकले पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. दर एक क्रिस्ती बाबार्थी जेजूचो साक्षीदार, जेजूचो गोवाय. पूण ही गोवायकी आनी साक्षी दिता आसतना आमकां दुमाळो आसा. थोडे पावटी दुसऱ्यांक कळ्ळो, थोडे पावटी आमच्याच मनशांक कळ्ळो. असल्या वेळार आमकां स्वताच्या आत्म्याचें आश्वासन दिलां. स्वताचो आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार जेजूक साक्षी दिवंक आनी गोवाय दिवंक तो आमकां शिकयतलो आनी मजबूत दवरतलो. तर ही तिराय आमकां सांबाळूंक फावो कर म्हूण मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काढले आमची गावठी कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काढले आमची गावठी कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भुमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरमणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कायाक घेवया T23 पेज नंबर 214. T23. मायेका तीन बोललेली राणी स्वर्गा संसाराची सदांच आमच्या मोगान वाचलेली